नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका नॉर्वेत भारतीय समुदायान दिलो उर्बेभरीत येवकार. नॉर्वेचे पंतप्रधान योनुस स्टोरा हांणी विमानतळाचेर दिलो येवकार. स्वीडन भेटीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर पंतप्रधान क्रिस्टर्सन हांचे वांगडा केली भासाभास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका भेटयलो स्वीडनचो प्रतिश्ठेचो नागरी पुरस्कार. आगामी पावसाळ्याच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी संकश्ट निवारण संबंधीत खाते मुखेल्यांची घेतली बसका. मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती. एमपीएलडी फंडांतल्यान दक्षिण गोंयचे खासदार विरिएतो फर्नांडीस हांणी दक्षिण गोंय जिल्हो रुग्णालयांत कार्डियाक रुग्णवाहिका केली लोकार्पीत. केपें रुग्णालया खातीर लेगीत खरेदी केल्यात रुग्णवाहिका. म्हापशांतल्या आल्तिनो वाठारांत सुदारणा केल्ल्या ऑलिंपिया उद्यानाचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी केलें लोकार्पण. कॉस्मे कॉस्टा कंपनीन सीएसआर येवजणे खाला उद्यानाचें केलें नूतनीकरण. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नॉर्वे भेटेक सुरवात जाल्या. फाटल्या 43 वर्सांत भारतीय प्रधानमंत्री पयल्याच फावट नॉर्वेत पावल्यात. नॉर्वेत रावपी भारतीय समुदायान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका उर्बेभरीत येवकार दिलो. आपल्या नॉर्वे राबित्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास हग स्टोरे हांचे मदीं उंचेल्या पावंड्यावेली बसका जाली. आपल्या नॉर्वे भेटेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वेचे राजे सम्राट हेराल्ड हांची लेगीत भेट घेवपाचे आसात. नॉर्वेचे प्रधानमंत्री जोनास हग स्टोरे हांणी ऑस्लोच्या विमानतळाचेर सगळ्या प्रकारचे राजशिश्टाचार पयस दवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका येवकार दिलो. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या येवकारा खातीर भारतीय समुदायाच्या लोकांनी वेगवेगळ्या कार्यावळींचें लेगीत आयोजन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वीडन भेटेत भारत आनी स्वीडन हांणी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांची धोरणात्मक भागीदारीत परिवर्तीत करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतला. स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेंत संरक्षण, व्यापार, हरीत, संक्रमण, एआय, डिजिटलीकरण, संशोधन, शिक्षण आनी अंतराळ वाठारांतलें सहकार्य अदीक घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. दोनूय देशांनी भारत स्वीडन एकवटीत कृती येवजण 2026 ते 2030 आपणायल्या आनी दहशतवादा आड एकचारान लढो दिवपाचो निर्णय घेतला. ह्या बसकेंत स्वीडनच्यो युवराज्ञी व्हिक्टोरिया हांणी लेगीत वांटो घेतिल्लो. प्रधानमंत्री मोदी हांका स्वीडनचो प्रतिश्ठेचो रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रँड क्रॉस ह्या उंचेल्या नागरी सन्मानान भोवमानीत केलें. युवराज्ञी व्हिक्टोरिया हांणी हो पुरस्कार प्रधानमंत्र्यांक भेटयलो. हो पुरस्कार आपणायतना भारत आनी स्वीडन ह्या दोनूय देशांतली इश्टागत, मोग आनी आत्मीयता समर्पीत आसा अशी भावना प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया. इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे. विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है. भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं. हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वीडनांतल्या मुखेल कंपन्यांच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां वांगडा गोटेनबर्ग हांगा म्हत्वाची गोलमेज परिशद घेतली. ह्या वेळार ताणें स्वीडिश कंपन्यांक भारतांत वेवसाय करपा खातीर आमंत्रीत केलें. भारत सरकाराच्या मेक इन इंडिया ह्या संकल्पने खाला राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन आनी महत्वपूर्ण खनीज मोहिमेंत वांटो घेवपाचें आवाहन केलें. भारतांत नेटान सुरू आशिल्लें अर्थीक परिवर्तन, वाडटी देशांतर्गत मागणी, डिजिटल भौशीक पायाभूत सुविधा आनी भवितव्या खातीर सज्ज आशिल्लें सेवा क्षेत्र हाचो उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यांनी स्वीडिश कंपन्यांक व्हड संधी आसा अशें नमूद केलें.
भारत सरकार स्विडीश उद्देजकांक जायते सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी आश्वासन दिलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयच्यान 3 दिसांच्या छत्तीसगड भेटेर आसात. रायपुरांत जाल्ल्या एका खाशेल्या दबाज्यांत मंत्री शाह हांणी डायल 112 ह्या संकश्टकालीन प्रतिसाद सेवेंतल्या 400 अर्विल्ल्या वाहनांक 5वो बावटो दाखयलो. ही सगळीं वाहनां वा डायल 112 ह्या क्रमांकाचेर राज्यांतल्या सगळ्या 33 जिल्ह्यांत प्रभावीपणान उपलब्ध आसतले. कार्यावळी उपरांत मंत्री अमित शाह हांणी उपस्थितांक संबोधीत केलें. काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी व्ही.डी. सतीशन हांणी आयज केरळाच्या मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. तिरुवनंतपुरम हांगा आयोजीत केल्ल्या भव्य सोपूतविधी सुवाळ्यांत राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतायेचो सोपूत दिलो. ह्या दबाज्याक काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचे सयत वडील पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री सतीशन हांचे सयत 20 मंत्र्यांनी लेगीत सोपूत घेतलो. नव्या मंत्रिमंडळांत काँग्रेस पक्षाक मुखेलमंत्री पदा सयत 11 मंत्रीपदां जाल्यार घटक पक्षांक 5 मंत्रीपदां मेळ्ळ्यात. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्री व्ही.डी. सतीशन हांकां कार्यकाळा खातीर परबी भेटयल्या. केरळाच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकाराचो सदांच तेंको मेळटलो अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमां वरवीं दिल्या. पश्चिम आशियाई वाठारांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर देशांतल्या इंधन आनी एलपीजी सिलिंडर पुरवण संदर्भात केंद्र सरकारान महत्वपूर्ण गवाय दिल्या. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यो सुजाता शर्मा हांणी देशांत एलपीजी गॅस पुरेशा प्रमाणांत उपलब्ध आसा अशें स्पश्टपणान सांगलें. ह्या पत्रकार परिशदेंत हजर आशिल्ल्या हेर अधिकाऱ्यांनी लेगीत आपल्या आपल्या खात्यांची माहिती पत्रकारांक दिली. वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए 2.5 महीने से अधिक का समय हो गया है और अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड एलपीजी और नेचुरल गैस का वो भी अफेक्ट हुआ है. परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं. अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है. लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है और इमीडिएट एक्शंस आर आल्सो टेकन टू रिप्लेनिश द सप्लाईज at the identified retail outlets. ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है. परंतु इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल कर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है. इसी तरह झुजग्रस्त वाठारांत आशिल्ले सगळे भारतीय नाविक सुरक्षीत आशिल्ल्याची गवाय मुकेश मंगल हांणी दिली. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the regions are safe and no incident involving Indian flagged vessels or foreign flagged vessels with Indian crew has been reported in past 96 hours. As regard the control room updates, it has handled till date 9,702 calls and more than 21,000 emails. In past 96 hours, around 436 calls and 996 emails have been received from seafarers, their families and maritime stakeholders. The आगामी खरीप पिकांच्या फाटभुंयेर देशांत साऱ्याचो साठो पुरेशा प्रमाणात आसा अशी माहिती अपर्णा शर्मा हांणी दिली. Kharif 2026, the Department of Agriculture and Farmers Welfare has given us a requirement of about 390 lakh metric ton. So against this, a stock of 200.98 lakh metric ton is already available. That is about 51%. Besides that, the domestic production has been there of about 108 lakh metric ton, and the domestic production will continue
at the same pace. We hope because urea we have sufficient gas availability through the with the efforts of MOPNG, that is they have been supplying gas to the urea units. There is an average of 80,000 metric ton of production per day, and already the imports are as per schedule, and as already informed earlier, we have been diversifying our resource base with countries other than those in the Strait of Hormuz, and we have already tied up a substantial quantity of DAP and NPK. खबरापत्रात घेऊया एक लहान सोयीसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आगामी पावसाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत संबंदीत खाते मुखेल्यांची बसका घेवन उपरासपी दक्षतायेच्या कामाचो नियाळ घेतलो. डिझास्टर मॅनेजमेंट करपा हेतान गरज त्यो सुचोवण्यो लेगीत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक दिल्या. नियाळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारान संकश्टग्रस्त काळा खातीर घेतिल्ल्या उपाय येवजण्यांची म्हायती दिली. ताच्या खातीर आमी ऑलमोस्ट 1,43,00,000 रुपया हे एलोकेट आमी हेल्थाच्या अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट रिलीफ फंड म्हणून करून 4 एम्ब्युलन्सी आमी प्रोक्युअर केल्या आनी 2 इन नॉर्थ 2 इन साउथ ह्यो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर आमी त्यो प्लेस केल्या. कारण मेजर एक्सिडेंट जर कितें जालो आसत जाल्यार तांकां टायमली जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी पावपाक जाय किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावपाक जाय ताच्या खातीर ह्यो 4 एम्ब्युलन्सी आनी वीच इज द हायर एम्ब्युलन्सीस वी हॅव अटॅच्ड विथ द 108 एम्ब्युलन्स तांच्या बरोबर टायअप करून जे एनी कॉल टू द 108 एज द नॅशनल हायवेचेर दुसरे वटेन वचपा खातीर ह्यो एम्ब्युलन्सी आसतल्यो. एप्रॉक्सिमेटली 172 पर्सनल्स आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटात त्यांची स्पेशल ट्रेनिंग जी पार्टान ऑर्गनायज केल्या. ऑलमोस्ट ताच्या खातीर 57 लाख रुपीज खर्चूय केल्लो आसा. आमी स्पेशली स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन 16 मोबायल फोन प्रोक्युअर केले आणि वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर ऑफिसीसचेर जे आमी एकदा लँडलायन फोन लागना त्याचे हे फोन थंयसर आमी दवरलेले आसता. 400 आपदा मित्र आणि 70 आपदा सखी म्हणजे व्हॉलंटरीली जे कोण रेडी आशिल्ले तांकां आमच्या फायरान तांकां ट्रेनिंग दिले आणि तांकां एट अ टायम ऑफ द डिझास्टर वी कॅन कॉल एनी टायम आणि ते ह्या सगळ्या डिझास्टरच्या कामात यूज येतले. आणि डिझास्टरच्या कामात यूज येतले जाल्यार ताका आमी हॉनररियमूय बी 750 रुपीज मिनिमम पर डे हॉनररियम आपदा सखी आनी आपदा मित्र तांकां आमी दिवपाचो ठरयिल्लो आसा. ताज्या भायर तांचो आमी इन्शुरन्सूय कवर केल्लो आसा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियतो फर्नांडीस हांच्या खासदार स्थानीक क्षेत्र विकास निधींतल्यान खरेदी केल्ल्या नव्या कार्डियाक रुग्णवाहिकेचो लोकार्पण सुवाळो आयज मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्हो रुग्णालय संकुलात जालो. मडगांव वासियांची विनवणी मान्य करून लोकांच्या शिष्टमंडळाक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन कॅप्टन विरियतो हांणी दिल्लें. मडगांवचे ज्येष्ठ हृदयविकार तज्ञ डॉ. फ्रांसीस कुलासो हांच्या हस्तुकी फीत कापून ही रुग्णवाहिका लोकांक समर्पित केली.
is very critical. The time भितर पेशंटाक सेव करपाक जाय. So it took us time because some equipment had to come from a foreign country. So import problems आशिल्ले कितें आसलें, but everything has come. And I also thank all the government officials, especially collectorate officers, आमची collector under initiative घेवन, and also our the medical fraternity, the medical staff of South Goa district, तांचे बरोबर बसले आमी, तांचे कडेन डिस्कस केले की आमी हें करूंक सोदता, तुमकां कसलें जाय, वॉट आर द इमर्जन्सीज दॅट आर हॅपनिंग, ज्या खातीर पेशंट वाटेकूच सोंपता, कशें सेव करपाचें ताका. दॅट गोल्डन आवर, तशें दोतोरान सांगलां, विदीन गोल्डन आवर वी कॅन रिवायव द पेशंट ऑन मुवींग एम्बुलन्स ऑफ मुवींग व्हील्स, सस्टेन हिम, स्टेबलायज हिम टील ही इज इन सेफ हँड्स. मजगती MPLD निधींतल्यान खरेदी केल्ल्या रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण मडगांवच्या दक्षिण गोंय रुग्णालयाच्या संकुलात जाले. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या रुग्णवाहिके खातीर खासदार कॅप्टन विरिएतो फर्नांडीस हांचे उपकार ठेयले. केपे रुग्णालया खातीर ह्या वाहनाचो वापर जातलो. आनी एक खुशाची खबर कित्याक दिस वॉज नीड ऑफ द आवर, कार्डियक जे एम्बुलन्स आतां दोतोरान सांगता तशें गोल्डन आवर, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन अ पर्सन गेट्स अ कार्डियक एक हें येता. सो तेन्ना म्हाका दिसता दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इनफॅक्ट मेनी प्लेसीस, आय एम नॉट सेईंग दॅट इट वॉज नॉट देर, बट इट्स अ आर्ट सारकी एक टॉप लेटस्ट जे स्टेट ऑफ आर्ट आमगेले कॅप्टनान ही हाडल्या. आनीक जेन्ना आमगेलो MP कॅप्टन विराटो आमी चिंतिल्ले जेन्ना MPक बसोवपाक, वी हॅड दॅट ऑल दीस इंटेंशन. हाल्या एक जो आमगेलो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जाता, एक साऊथ गोवा बसून कितें तरी बरो करतलो. लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डन लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. आनीक म्हाका दिस इज ऑल्सो आनी एक बरी इनिशिएटीव कॅप्टनाली. सो वी थँक कॅप्टन आमचे लोकांचें जे हेल्था बद्दल तुवें चोयलें, चिंतलें. आनीक नॉट ओन्ली हियर साऊथ गोवा, वन इज इन चिकाली ऑल्सो. देर आर 2 ambulances इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. सो राज्यांत पुरेसो उदकाचो सांठो उपलब्ध आसा अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर दिल्या. राज्यांतली उदका परिस्थिती आनी सुरू आशिल्ली उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. साधारण 10 जून पर्यंत, 10-15 जून पर्यंत वापरूंक उदक आसा. ओके, बारीक बंधारे आनी सगळे डॅमांनी आमचे कडेन उदक आसा तशें. आनी बंधारे बांदपाचें काम आसा पळय न्ही, तें आमी 100 म्हणटिल्लें, तातूंत जवळ जवळ 80 बंधारे पूर्ण जाल्ले आसात. दिसाचें काम चलता. अजुनूय काही शक्यता आसली जाल्यार थंय बंधारे बांदतले. आम आदमी पक्षाचे गोवा सह इन्चार्ज दीपक सिंगला हांच्या घराचेर ईडी म्हळ्यार सक्त वसुली संचालनालयान धाड घातिल्ल्याची कागाळ आम आदमी पक्षाच्यो राष्ट्रीय फुडारी आतिशी हांणी केल्या. समाज माध्यमाचेर हे विशीं म्हायती दितना आम आदमी पक्षाची गोंयांतली लोकप्रियता वाडटा हें पळोवन सत्ताधारी भाजपान ही कारवाय सुरू केल्ल्याचो आरोप केला. आम आदमी पक्षाच्या गोंयांतल्या सक्रीय कार्यकर्त्यांक लेगीत ईडीच्या धाडेक तोंड दिवचें पडटा असो आरोप तांणी केलो. पक्ष ह्या कृतीचो उक्तेपणान निशेध करता अशें आतिशी हांणी नमूद केलां. पर्ये मतदारसंघातल्या पावसापूर्व कामाचो नियाळ घेवपा खातीर पर्येचे आमदार डॉ. देविया राणे हांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. नाले आनी गटारां उपसावपाच्या कामाक नेट दितलो अशे निर्देश तांणी ह्या बसकेंत दिल्यात. बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती तांणी उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना सांगली. Deputy Collector and all the concerned authorities like WRD and all these other Mamladar and all of them, they have already had a joint meeting to check, for cleaning up the gutters, all that kind of things. So I am calling a meeting on Monday. So just with all the authorized agents and officers concerned. So Monday Apaita. So just to see what they have planned for the thing. So I need clarity from the collector, Mamladar, all of them, PWD, WRD, all the officers and engineers, what they have planned. I had a meeting with WRD minister today for my other works connected to the same thing, where we need, because of the overflow, where we need retaining walls, all that kind of things, bandaras, protection walls, all that kind of things.
मोर्जेचे सुपुत्र आणि पेडणे मतदारसंघाचे मोगो पक्षाचे पहिले आमदार काशीनाथ उर्फ आबा शेटगांवकर हांच्या पुतळ्याचे अनावरण आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी आयज जालें. मोर्जे जंक्शनाचेर उबारिल्ल्या ह्या पुतळो अनावरण कार्यावळीक जिल्हा पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, सरपंच विलास मोर्जे, पंच स्वप्नील शेटगांवकर, रुपेश गडेकर, सुरेखा शेटगांवकर, प्रकाश शिरोडकर, फटू शेटगांवकर, आदले उपसरपंच अमित शेटगांवकर, अनंत शेटगांवकर आणि हेर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. पुतळ्याचे अनावरण केल्या उपरांत आमदार जीत आरोलकर हांणी आदले आमदार शेटगांवकर हांचे यादीक आर्गां ओंपलीं. गेले 25-26 वर्सां जाले ठराव घेतलेले की तेजी पुतळ्याची स्थापना खंय तरी जावची आणि त्या आयडेंटिटी त्याची म्हणजे तो आमदार असलो हे खंय तरी दाखोवन दिवपाक जाय म्हणून खंय तरी पुढाकार घेवपाची गरज आसली आणि त्या प्रमाणे आमचे जे मोर्चेचे सगळे तमाम कार्यकर्ते असले तसेच त्याचे फॅमिली मेंबर त्यांच्यानी सपोर्ट केलो आणि आयज आमी त्याची पुतळ्याची स्थापना हांगासर मोर्जे हांगासर केली जेणे करून जेन्ना मोर्जे येता तेन्ना प्रत्येकान विचार करून पयल्या उपरांत याद करूंक जाय बाबा ह्यो मोगो पक्षाचो आमदार आसलो आणि शेटगांवकर फॅमिलींतल्यान येयलेलो आणि त्या टायमाचेर म्हणजे इतिहास जेन्ना आयकतालो वाचपाक खंय बरयलेलें ना पूण इतिहास आयकतालो तेन्ना तेणी त्या टायमाचेर धेप्या सारकिल्या येदे व्हडल्या मनशाक त्यांनी हारोवन जिखलोलो म्हणजे तो म्हणजे पेडणेकार आपले स्वाभिमान म्हणटा ते कशें राखपाचे ते दाखोवन दिले त्या टायमाचेर आणि म्हाका दिसता त्याच प्रमाणे आयजूय पेडणेकारांनी आपले स्वाभिमान राखपाक जाय. पेडणे तालुक्यात कितें ते फ्युचर आमच्या भुरग्यांक कळोवन येवपाक जाय की हे आमचे पास्ट आसले हिस्ट्री आसली आणि ह्या प्रमाणे आमी फुडें वचपाक जाय. येता त्या विधानसभा वेंचणुकांचे फाटभुंयेर म्हापशांतले राजकीय कार्यकर्ते सक्रीय जाल्यात. म्हापशांतले एक समाज वावुरपी आनी आदले सरकारी अधिकारी मयूर सावकार हांणी लेगीत आपूण ह्या वेंचणुके खातीर तयारी करता अशी माहिती खबराकारांक दिली. म्हापशाच्या उदरगती खातीर सक्षम फुडारपणाची गरज आसा अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हाका सांगता कोण तुवें आतां पॉलिटिशियन जावंक जाय, तुवें भितर सरूंक जाय, समाज सेवा करूंक जाय. देवान म्हाका सगळें दिलां. आतां लोकांची ही मॅन्डेट लोकांची जर इच्छा तांकां दिसता हांवें ह्या फिल्डान भितर सरचें ही लोकांची फायनली इलेक्शन म्हणल्यार लोकांची मॅन्डेट लोकांचो विश्वास तुजेर आसा जाल्यार तूं लोकांक लीड करूंक शकता. ह्या नात्यानसून हांव फुडें सरून कितें तरी म्हापशाक वेगळें करूंक सोदतां आनी म्हापशाक फुडें व्हरूंक सोदतां. म्हापशा सगळेच इश्यू आसा. म्हापशा हो हब सगळे कोस्टल बेल्टाचे मार्केट सगळे म्हापशा कोस्टल बेल्टाचे मार्केटांतले ते जाल्ल्या कारणान सगळे लोक म्हापशा येता. तो म्हापशाचो बाजाराचो तसो रिस्पॉन्स आसा तसो ना. आयले मेन इश्यू आमचो कितें पार्किंग. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार फक्त रस्ते केले गटार केले क्लीन केले हे न्ही ताजेर उपाय कितें काडपाचो हे पार्किंग कशें फुडें व्हरपाचें भायर व्हरपाचें कशें कितें करपाचें हें पळोवंक जाय. ते करतकूर म्हापशा मातशें कितें सुदारतलें. म्हापशांतल्या आल्तिनो वाठारांत आशिल्ल्या ऑलिंपिया गार्डनाचें सोबितीकरण पुराय जालां. कॉस्मिक कॉस्टा कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीन CSR येवजणे खाला ह्या उद्यानाचें नूतनीकरण केलां. ताचें लोकार्पण विधानसभेचे उपसभापती आनी म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसूजा हांच्या हस्तुकी जालें. म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ आनी हेर नगरसेवक ह्या वेळार हजर आशिल्ले. म्हाका दिसता हे ऑलिंपिया गार्डन पेंडींग आसलें आनी लॉंग पेंडींग हितून आयज तुमी पळोवपाक वयता जाल्यार एक ब्युटिफूल गार्डन जाल्लें आसा जे म्हापशान आमची टोटल 3 गार्डनां ही मेन आसा. हितूंतलें हें आतां म्हाका दिसता पयले गार्डन अशें सगळी इक्विपमेंट अशी बरी जाल्ली आसा हांगासर आनी हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा की सगळींच भुरगीं हांगासर एट्रॅक्ट जाल्लेलीं आसा कित्याक हांगासर इक्विपमेंट आसा पळय ते जी व्हडल्या भुरग्यांक पर्यंत ल्हान भुरग्यां पर्यंत आसा. हांगासर पिकल बॉल म्हणून अशी गेम आसा प्लस भुरग्यां खातीर बरें हांगासर इक्विपमेंट आसा. आयज हांव आमच्या आमदाराक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कारण हो इतलें बरें हें गार्डन एक म्हणजे एक जी भुरग्यां खातीर जाय आसलें तें एक करून दाखयल्लें आसा. अंडर द CSR एक्टिविटीज ऑफ रायन तेच्या अंडर केल्लें आसा म्हणून आमदाराक हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तेज्या थ्रू आयज आमकां हें गार्डन मेळ्ळें आसा म्हणून. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. Yeah, yeah.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। एनईईटी पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागान व्हड कारवाय करीत लातूरचे खासगी क्लास संचालक शिवराज मोठेगांवकर हांकां ताब्यात घेतल्या। तांची पुण्यातल्या सीबीआय कार्यालयात काल राती सावन चौकशी सुरू आसा। शिवराज मोठेगांवकर हे आरसीसी कोचिंग क्लासेसचे संचालक आसात। ह्या प्रकरणात हाजे पयलीं लातूरच्या शुभम खैरनार हाका लेगीत अटक केल्या। ह्या प्रकरणात मनीषा मांढरे हिका दिल्लीतल्या राउज एव्हेन्यू न्यायालयात 14 दिसांची सीबीआय कस्टडी दिल्या। एनईईटी पेपर फुटी प्रकरणाचो तपास नेटान सुरू आसा। 16 एप्रिल ते 15 मे मजगती गोंयांत सुरू जाल्ल्या पयल्या पावंड्यावेल्या जनगणना 2026चे काम यशस्वीपणान पुराय जाला। ह्या पावंड्यार घरांची वळेरी करपी काम मोबायल ऍप्लिकेशना वरवीं पुराय जाली। तंत्रज्ञान संचलीत मंचाचो वापर करून राज्यभरांत पुराय कार्यक्षमतेन हे काम जालें। घरांच्या वळेरीच्या कामात गोंयांतल्या शारी तशेंच खेडेगांव वाठारांतलीं घरां, कुटुंबां आनी तांचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो सुविधा हाची गणना करपाचें काम पुराय जालें। भारतीय हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां दोनूय जिल्ह्यांत जोगला सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्या। वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवून पावस पडपाचो अदमास आसा। दोनूय दिसां खातीर हवामान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला। सांजे खासा करून रातच्या वेळार हवामानात बदल जावपाचो अदमास आसा। पळय आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां नॉर्वेत भारतीय समुदायान दिलो उर्बेभरीत येवकार। नॉर्वेचे पंतप्रधान योनुस स्टोल हांणी विमानतळाचेर दिलो येवकार। स्वीडन भेटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर पंतप्रधान क्रिस्टर्सन हांचे वांगडा केली भासाभास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेटयलो स्वीडनचो प्रतिश्ठेचो नागरी पुरस्कार। आगामी पावसाळ्याचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी संकश्ट निवारण संबंदीत खाते मुखेल्यांची घेतली बसका। मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती। एमपीएलडी फंडांतल्यान दक्षिण गोंयचे खासदार विरिएतो फर्नांडीस हांणी दक्षिण जिल्हो रुग्णालयांत कार्डियाक रुग्णवाहिका केली लोकार्पीत। केपें रुग्णालया खातीर लेगीत खरेदी केल्या रुग्णवाहिका। आनी म्हापशांतल्या अल्बिनो वाठारांत सुदारणा केल्ल्या ऑलिंपिया उद्यानाचे उपसभापती जोशुआ डिसूजा हांणी केलें लोकार्पण। कॉस्मे कॉस्टा कंपनीन CSR येवजणे खाला उद्यानाचें केलां नूतनीकरण। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।